Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आरोग्य खात्याचीच भलायकी हाल्ल्या म्हणपासारखी परिस्थिती. जीएमसी कोविड हॉस्पिटल न्ही, तरी जीएमसीतूच कोरोनाचो हॉटस्पॉट जावंक लागला. एक एक करून 7 वॉर्डांनी कोरोना पावलो. फाटल्या कांय दिसांत न्यूरोलॉजीत 1, गायनेक विभागात 2, डर्मेटॉलॉजीत 4, मेडिसिन वॉर्डात 2, जनरल सर्जरी वॉर्डात 3, सीसीयूत 3 कोरोना बादला. आयसोलेशन वॉर्डातूय कोरोना पावलो. कोविडाची लक्षणां दिसल्यार जीएमसीत 148 वॉर्डांत दुयेंतींची स्वॅब टेस्ट घेतात. टेस्ट घेतल्या उपरांत तांकां त्या वॉर्डांतूच दवरतात. टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार त्या पेशंटाक कोविड हॉस्पिटलांत वा सेंटरांत धाडटात. नेगेटिव्ह आयिल्ल्यांक तांकां जे दुयेंत आसात त्या वॉर्डांत घालतात. दुयेंती बरोबर वॉर्डांत एकल्याकूच रावंक मेळटा. ह्या दुयेंतींतलेच कांय जाण पॉझिटिव्ह जाल्यात म्हूण कळटकीच जीएमसीन 7 वॉर्ड रिकामे करून दुयेंतींक दुसऱ्या वॉर्डांनी तात्पुरते शिफ्ट केले. 7 वॉर्ड सॅनिटायज करून दुयेंतींक आसा तशे परत वॉर्डांत घाल्यात. पॉझिटिव्ह जाल्ल्यांक कोविड केअर सेंटरांनी धाडल्यात. सगळे प्रोटोकॉल फॉलो करूनय जीएमसीच्या वॉर्डांनी कोरोना पावलोच कसो हो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.